नमस्कार. प्रुडंटाच्या मतदार राजा या कार्यावळीत तुमकां येवकार. अमेया या डेअरी एंटरप्राइज अबाब इंडस्ट्रीची हाणें पुरस्कृत केल्ल्या या मतदार राजांत आमी आयज पावल्या मडकय. 2017 मार्चांत सद्याच्या विधानसभेची मुजत सोंपतली. त्या लागीं फाटीं फुडें केन्ना तरी वेंचणूक जावपाची आसा. पूण गोंयचे चडशे राजकीय पक्ष जे पयलीं पासून आसात ते कामाक लागल्यात. कांय नवे पक्ष घडयतात घडटात तेय कामाक लागतात, तेय कामाक लागल्या. एका पक्षान कांय सुवातांनी आपले उमेदवारांची नांवांय घोशीत केल्या आनी सगळे कडेन वेंचणुकेचो नेट पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटान अमे या अबाब इंडस्ट्रीजच्या डेअरी एंटरप्राइजीसच्या मजतीन ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडल्या. आमी 40 मतदारसंघांनी वचून थंयचो आढावो घेतले. थंयच्यो समस्या, थंयच्यो अपेक्षा पुरो जाल्या वो ना, आमदार कसो आसचो हे विशीं आमी जाणून घेतले. आयज आमी पावल्या मडकय मतदारसंघात. मडकय मतदारसंघ म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो आणि आताचे MG पार्टीचो एक बालेकिल्लो. ह्या मतदारसंघात 1994 सोडल्यार सदांच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणजे MG पार्टीचोच उमेदवार जिखून आयला. ताका अपवाद म्हळ्यार 94त भाजपा तेय बी MGच्या युतीनूच श्रीपाद नायक जिखून आयिल्ले. 2012 वर्सा जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना एकूण 25,149 मतदार नोंद जाल्ले आशिल्ले. तांतले 22,674 मतदारांनी आपलो हक्क वापरलो, म्हणजे 90.16% मतदान जाल्ले. 2012त रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकार हे MG पक्षाचे 14,952 मतांनी निवडून आयले. तांकां 65.94% मतां मेळिल्लीं. तांचे फाटोफाट म्हणजे रनर्स अप जो दुसऱ्या नंबरार उरलो तो रितेश नायक काँग्रेसीचो. ताका 7,722 म्हळ्यार 34.06% मतां मेळिल्लीं. ढवळीकार 7,230 मतांनी निवडून आयिल्लो. ढवळीकाराचो हो 2012 वर्सा चवथे फावट निवडून येवप. 2007त तो महाराष्ट्रवादी MG पार्टी वतीन 12,141 मतांनी निवडून आयिल्लो. तेन्ना ताचो विरोधी आशिल्लो लागींचो गोविंद गावडे काँग्रेसीचो, ताका 4,532 मतां मेळिल्लीं आनी 7,609 मतांच्या फरकान ढवळीकार वेंचून आयिल्लो. 2002त परतून सुदीन ढवळीकारूच आयिल्लो 11,587 मतां घेवन MG पक्षा वतीन. तेन्ना भाजपा वतीन संतोष महानंदू नायक राविल्लो, ताका 3,736 मतां पडिल्लीं. 1999त सुदीन ढवळीकार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा वतीन 6,536 मतांनी जिखिल्लो. श्रीपाद नायक तेन्ना भाजपाचो म्हणून राविल्लो, तेन्ना युती नाशिल्ली. 5,843 मतांनी घेतिल्ली ताणें. आनी त्याच खेपो फक्त 1999त मार्जीन खूब कमी जाल्लें, म्हणजे मतांचो फरक फक्त 694 इतलो आशिल्लो. 1994त श्रीपाद नायक भाजपा वतीन 9,775 मतां मेळोवन मडकयत निवडून आयिल्ले आनी तेन्ना काँग्रेसी वतीन रवी नायक राविल्लो 7,075 मतांनी तो दुसऱ्या सुवातेर उरिल्लो. आनी मतांची आघाडी 2,700 आशिल्ली. आनी 1989त रवी नायक MG वतीन जिखून आयिल्लो 6,561 मतां घेवन. तेन्ना श्याम महानंदू नायक काँग्रेसी वतीन राविल्लो 4,910 मतां. फरक आशिल्लो 1,651चो. सो पळयत जाल्यार तुमी प्रत्येक फावट पळयता जाल्यार MG पक्षाचोच उमेदवार हांगा जिखून आयला सोडून एक फावट. आनी त्या खातीरूच मडकयक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो MG पक्षाचो बालेकिल्लो मानतात. आयज आमी हांगा सगळे गांवचे मतदार एकठांय हाडल्यात. तांचे कडेन उलोवया, जाणून घेवया तांच्यो कितें समस्या आशिल्ल्यो, कितें अपेक्षा पूर्ण जाल्या. हांव नामदेव नायक, वेवसायान शिक्षक. गांवच्या कितल्याशाच सामाजीक ज्यो संघटना आसा तांचे कडेन म्हजो लागींचो असो संबंद आसा. आनी त्या खातीर गांवच्यो समस्या जाणून घेता आसतना आमी नदर मारली जाल्यार आमचो जो गांव आसा हो चडशे गरीब लोक, शेतकरी ह्या वेवसाया कडेन संबंदीत आशिल्ले अशे लोक. कितलेशेच लोकांक, जवळ जवळ 70-80% लोकांक स्वताचे अशी जमीन ना. शेतजमीन जी आसा
ताज्या व्यतिरिक्त घर बांदपाक अशी स्वताची अशी जमीन खुबश्या लोकांक हांगासर ना. आनी दुसरे सायडीन दोंगर भरपूर आसा, पडींग जमीन अशी भरपूर आसा. तातूंतली जी एकाकार पडींग आशिल्ली ती अर्दी अशी जमीन हांगासर खंयची तरी परप्रांताच्यान हांगासर आयिल्ले जी इंडस्ट्री आसा तांकां दिल्ली गेली आसा. आनी मूळ जे हांगासरले जे भुमिपुत्र आसा तांकां बावड्यांक 100-200 मिटर जर जागो स्वताच्या घरांक स्वताचें घर बांदतलो स्वताचे जमनीक जाल्यार अशे तरेची घर बांदपाची सुविधा ह्या गांवांक आसपाची गरज आसा. ही मुख्य अशी समस्या आसा. कारण एखादो भाटकार जमीन विकतलोय जाल्यार तांच्यो जॉयंट फॅमिली आशिल्ल्या कारणान ते विकपाक शकना. आनी दुसरें म्हणल्यार टेनन्सी हे प्रश्न आसा. आनी लोकांनी करपाचें कितें असो जेन्ना प्रश्न येता, घर दुसऱ्या वाठारांनी बांदतलो जाल्यार ते लोकांक परवडपा सारकें ना. आनी एक विरोधाभास आमकां पळोवपाक मेळटा. जे वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतल्यान इंडस्ट्रीच्या नांवा सकयल हांगासर लोक येवपी आसा ते हांगासर आमच्या दोंगराचेर घरां बांदता आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हांगासरले जे लोक जे आसात एकाच फॅमिलींतले लोक एकाच घराक रावतात. लग्नाचो प्रसंग येता तेन्ना एक रूम बांदतात आनी मागीर तांची झगडी जातात. आनी अशे तरेन एक तरेचें दुशीत अशें वातावरण आमकां जी शांतता बिगडोवपी अशें दिसता. म्हाका दिसता सरकारान जो नवो लोकप्रतिनिधी आनी नवें सरकार येतलें तांणी मडकय सारक्या गांवांक खासा अशी गृह बांदणी योजना जी आमकां कांय राज्यांनी पळोवपाक मेळटा ते धर्तेचेर बेगिनात बेगीन चालीक लावची. फाटलीं कितलींशींच वर्सां पाठपुरावो गांवचे लोक करीत आसा पूण आजून तातूंत यश येवना. ही एक मुखेल अशी समस्या आसा. पडीक जमनी खूब आसात, तातल्यो इंडस्ट्रीक दिल्या अशें नामदेव सर म्हणटा. नमस्कार, म्हजें नांव हिरम नायक. हांव पास्ट आवट इंजिनियरींग स्टुडंट, सद्या घराच आसता. आमच्या मडकय मतदारसंघान पळोवपाक गेल्यार एक प्रॉपर लायब्ररी किंवा एक प्रॉपर हॉस्पिटल अशें ना. हांगा सायडीनूच हॉस्पिटल आसा, तेजी हालत आमी पळोवंक शकता कितें जाल्या ती. एक प्रॉपर लायब्ररी ना. एक स्टुडंट जर खंय वचून शिकपाक सोदता, खंय वचून रेफरन्स घेवपाक सोदता जाल्यार एक ताका बसपाक जागो ना. सेकेंड, हो गड MGP पक्षाचो आसा, म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकराचो आसा, जेंच्यांनी शिक्षणाक लागून खूब कितें केलें. प्राथमीक शाळा सुरू केल्यो, पण आयज आमी प्राथमीक शाळाचे कितें जालां तें पळोवंक शकता. ते फक्त एक वोटींग घालपा पुरते यूज जाता, तितलेंच. आनी म्हाका दिसता की शिक्षणाक लागून मडकय मतदारसंघान कितें तरी जावचें. कारण हांगा खुबशे भुरगे 10वी जाली 12वी जाली म्हणटकीर शिक्षण सोडटात आनी ते फुडें शिकपाक पावना. हेजो अर्थ हें न्ही तांकां शिकपाची उमेद ना, बट खंय तरी तांकां सपोर्ट आसना अशें म्हाका दिसता. तरणाटो म्हणून जी भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल आस्था आसपाक जाय ती हांगा आतां आमकां आयकपाक मेळ्ळी. खंत उक्तायल्या ताणें की प्राथमीक शाळा ज्यो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या मुस्तींत सुरू जाल्ल्यो त्यो आतां फक्त चडश्यो मतदाना पुरत्यो आनी असल्या कसल्या तरी कार्यक्रमा पुरत्योच वापरूंक मेळटात आनी बाकी कडेन थंय भुरग्यांची संख्या खूब उणी जायत चल्ल्या. एक बरो मुद्दो उपस्थित केलो तुवें. म्हाजें नांव विश्वेश नायक, हांव आम आदमी पार्टीचो कॉर्डिनेटर. हांव मतदार राजा हे कार्यावळ तुमी स्टार्ट केले बद्दल तुमकां मना पासून आभार तुमचे. आमी एकदां पळयता मतदान ते सिजन जाता तेन्नाच आमकां मतदारांक वालोर मेळटा, पण तेच्या मागीर कांय मेळना. म्हजें नांव महाबळेश्वर दुर्गादास गैसास उर्फ नितीन गैसास. हांव शारिरीक शिक्षक आमच्या नवदुर्गा विद्यालयांत. आनी आमच्या गांवांत मडकई नागरीक कृती संघ म्हणून पळय स्थापन जाला ताजो अध्यक्ष आसा. मडकई नागरीक कृती संघाच्या तर्फे फाटलीं 6 वर्सां गांवच्या लोकांक घरां बांदपाक जमीन जाय म्हणून आमचो लढो चालू आसा. आनी सद्या हो लढो पंचायतीच्या तर्फे कोर्टान पाविल्लें आसा. मडकयच्या गांवांत जमीन खूब आसा. कुमुन नदीची जमीन, तातूंतली 1,99,650 स्क्वेअर मिटर जमीन भायल्या एका ट्रस्टाक दिल्ली आसा.
म्हजी अशी मागणी आसा आनी आमच्या गांवच्या लोकांची अशी मागणी आसा की ही जमीन अदीक आनी आशिल्ली जमीन गांवच्या लोकांक घरां बांदपाक उपलब्ध करून दिवपाक जाय अशी आमची कळकळीची आतां तुमच्या ह्या आमच्या प्रोग्रामा मार्फत सगळ्यांक कळटलें. जे कोण अधिकारी आसात तांकांय हांव ही मागणी करतां, जे कोण राज्य चलयतात तांचे कडेन ही मागणी करतां की ही जमीन गांवच्या लोकांक घरां बांदपाक मेळची. ही एक मोठी समस्या, कारण आमचे गांवचे लोक हे गरीब लोक, एका एका घरांत 4-4 भाव कशे रावतात तुमी प्रत्यक्ष घरांत वचून पळयल्यार जाता. आनी ताका लागून आमच्या गांवची जमीन घरां बांदपाक जाय ही आमची मागणी आसा. दुसरो विशय, हांव स्वता खेळाडू आसा. आमच्या गांवांत पयलीं ग्रावंड नाशिल्लो, तो ग्रावंड जालो, पूण थंय जर हांव पेडसां बांदतलो जाल्यार म्हाका थंय ड्रेसींग रूम ना. तुमी वता आसतना ग्रावंडाची स्थिती पळयल्यार जाता. थंय ग्रावंडार करपा सारक्यो खूब गोश्टी आसात पूण त्यो अजून पर्यंत जावना. समजा आमी खेळटा आसतना तात्पुरतें आमी निवळ करून खेळटात, पूण प्रत्यक्षांत गोंयचो विचार करीत किंवा गांवचो विचार करीत जाल्यार हांगा बऱ्यांतलो बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावपाक शकता. तेन्ना हाज्याय हातूंतल्यान हांव मागणी करता सरकारा कडेन, आतांच्या सरकारा कडेन मागणी करता, फुडल्या येणाऱ्या सरकारा कडेन मागणी करता, तांणी अशा गांवांत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उबे करचे जेणे करून भुरग्यांची खेळांतली प्रगती बरी जातली. देव बरें करूं. जेन्ना एक मुळावी साधन सुविधा उबारता तेन्ना ती सगळे फॅसिलिटींची गरज आसा त्यो सगळ्यो दिवच्यो पडटा. हें आयोजकांनी थंयच्या जावं प्रतिनिधींनी लक्षांत घेवंक जाय आनी त्या प्रमाणे करप गरज आसता. तुमी दाखोवन दिलें की हांगा फक्त ग्रावंड आसा, ड्रेसींग रूम ना. ह्या खातीर तुमी मतदारांनी सगळ्यांनी एकठांय तरेन ही मागणी करपाक जाय. हांव सर्वानंद कुरपासकर, एक कामगार. आमी आज सरकार म्हणटा पर्यावरण राखून दवरपाक जाय आनी पर्यावरण राखून दवरपाक खातीर जर सरकार आजून पर्यंत जर कांयच करना, आमच्या बांदोडा पंचायतीक पळयत जाल्यार सगळे कोमुल्ला दी, तेच्या बरोबर आपले स्वताच्या भाटकारांनी सगळे झाडां कापून सगळे निवळ थंय आज प्लॉट करपाचें चालू केलां. आनी आमी फाटले कितलेशेच वर्सां पळयलें जाल्यार फर्मागुडीचे ITI थंय कोमुल्लाची जमनीक कोणी जर आपूण प्रायवेट कोण तरी प्लॉट करता तेका सरकाराकूय तेजें पडलेलें ना. जावं आमचे पंचायत जावं जे स्थानीक आमदार आसा तेय तेजेर दखल घेयनात आनी ह्यो जमनी परस्पर सगळे आपल्या कोणाक खाजगी मालमत्ता अशें करून वापरतात. आनी तेच बरोबर पळयत जाल्यार जे शेकडो वर्सां फाटल्यान आमी जे फर्मागुडी ते फोंड्या वयता आसतना जे रस्त्याच्या सायडीन पळयता की कितलेशेच वर्सांनी पयलीं ते मळे घालतात लोक, कश्ट करून आपल्या पोटाचे 3 म्हयन्या खातीर जे 3-4 म्हयने पावसाचे मळे रोवन आपलें पोट चलयता. त्यांच्या खातीर आज खंयचोच म्हणजे जर आजचो आमदार जावं आजचो आमदारा कडेन सुद्दां ताणें एप्लिकेशन केलां जावं कोमुलाची केलां की कोमुलदार सुद्दां त्यांच्या खातीर जावं आमदार त्यांच्या खातीर कांयच करना. त्याच बरोबर स्थानीक जे पंचायत आसा ते म्हणटात ते आमचें काम कांय ना, आमी कितें करपाचें. हेंचो हो हे प्लॉटाचे बरोबर जे आमचो जे बांदोडान जे जमनीचे तेजे खातीर लोक आमचो आमदार सुद्दां कांयच उलोवपाक तयार ना. म्हणजे ते फक्त थंय आमचे विधानसभेक बसून फक्त आपले आश्वासन आमी शेतकऱ्यां खातीर हें केलें तें केलें, पूण जे त्यांचे गांवचे खुद्द आसा ते हे गांवचे आमदार आसा ते त्यांच्या खातीर कांयच करिना. हेची दखल कोण घेवप हेंच आमकां कळना. तुमी एक मुद्दो मांडलो, पूण अशें दिसता की आतां ह्या मतदार राजा कार्यावळींतल्यान स्टुडंट गोंयभर जागृताय करता, पूण तूं स्वता एक मतदार म्हणून तुका आपलो हक्क आनी अधिकार खबर आसूंक जाय. जेन्ना पंचायतीक तुमी सगळे मतदान करतात ते तुमी सगळे मतदार एकठांय येवन पंचायती कडेन मागणी करूंक जाय की बाबा हें आपलें जावंक जाय म्हणून. आमी पंचायती कडेन प्रत्येक आमचे ग्रामसभे म्हाका दिसता तुमी तुमचे प्रुडंटाचेर पळयला, म्हाका दिसता गोंयांत पयलो इतिहास जालो जी रातची ग्रामसभा अशा विशया खातीर रातची 8 पर्यंत चालू दवरून फुडें गेल्ली आसा. अशें म्हाका दिसता गोंयांत खंय जाल्लें ना. म्हजें नांव संदेश नायक. म्हाका सांगपाचें आसा आमच्या मडकय वाठारांत जावं मडकय गांवांत ज्या जाग्यांनी वदळ उल्लेख जाल्ल्या प्रमाणे भाऊसाहेब बांदोडकरान आमचे शिक्षणा खातीर सगळ्याक लक्ष घालून सगळ्या गांवांनी शिक्षणाचो प्रचार केलो. तेच प्रमाणे आतां आमच्या मडकय गांवांत मडकय वाठारांत सगळ्या बालवाडी ज्यो आसात त्यो एकूय बालवाडी
धरून फक्त एक होसो वाड्यार एक मातशी वेवस्थीत आसा, बाकीच्या जाग्यांनी प्रत्येक घरांनी चलता. फक्त घरां म्हणजे स्पेशल स्वताची अशी बालवाडी थंय भुरग्यां खातीर नाच आनी त्यो सुविधा जांकां जश्यो मेळपा जाय त्यो उपलब्ध जायनात. परत मडकय गांव हो आमचो शेती प्रधान गांव. आमचे मडकय खूब जाण शेतकरी आसात जे आपले काबाड कश्ट करून कशे तरी जेमतेम पोट भरतात. गरिबी आशिल्ल्या कारणान तांकां बाकीची सुविधा ज्यो सरकारा कडल्यान मेळपाक जाय ते घोशणा जातात, पूण त्यो सुविधा तेंचे कडेन पावनात. एग्रीकल्चरांतल्यान सगळ्यो अशें की आसा की जांकां खबर आसता जी की बाबा सुपारेचेर हें आसता प्राधान्य, तांकां सबसिडीज आनी कितें, हे जांकां थोडक्यात जांकां संवय खबर आसा तांकांच ती सुविधा मेळटा. हे खातीर जांकां कोणाक खबर ना अशा हांकां ह्यो सुविधा मेळटा आनी तेंचो लाभ घेवपा खातीर सरकारान कांय येवजण जावं हांगासर जो आमचे पंचायत लेवलाचेर म्हणत जावं मतदार हेजेर म्हणत मतदारसंघांतल्या आमदाराचेर म्हणत हेंच्यांनी त्यो लोकां मरेन पावप आनी लोकांक त्या जी उणीव आसा ती भरून काडप. म्हजें नांव शेखर नायक, हांव मडकय ब्लॉक काँग्रेसीचो गटाध्यक्ष. आतां शेतीचो विशय येयलो, पूण शेती करतलो जाल्यार पयलीं जाय उदक, आनी उदकाचो व्हाळ जो आसा फोंडेच्यान व्हांवता तो व्हाळ पळयल्यार तितूंत सगळें सांडपाणी जें शहरांतलें आसा तें सगळें तितूंत सोडलेलें आसा. आनी ही समस्या तो व्हाळ सबंद पुल्लो गेलो वयता, प्लास्टीक आसा, सगळें बाटल्यो कचरो, आनी हेका लागून शेती करपाक मेळना. आनी पळयल्यार आतां ह्यो ज्यो शेती आसा आमच्यो फोंडेच्यान धरून येत जाल्यार कळटा की जें सरकारान शेतकऱ्यां खातीर कितें धोरण आंखलां जावं जाय आशिल्लें तें शेतकऱ्यां मेरेन आजून पावना. सगळी शेती पाडंग आसा, शेती करपाक मेळना. आनी जे आमचे आमदार म्हणा जावं हे आसा तेणी हेजेर विशेश अशें लक्ष दिवना. आनी लोकांकूय आतां संवय जाल्या कितें हाती आयतें कितें मेळ्ळें बोल्सांत घातलें बसलें अशें करून हे शेती पाड जाल्ली आसा. दुसरें नुस्तेकाराचे प्रश्न आसा. नुस्त्या खातीर आतां सगळें पयलें तांकां रांप हें तें केल्लें, आतां थंय तांकां नुस्त्याक त्रास जाता. ह्यो अशे गोश्टी आसा जेचेर सरकारान लक्ष दिवचें आनी मुखाल्ल्या काळांत तरी हे शेती ह्यो आमच्यो मडकय वाठारांत फुलोवच्यो अशें म्हाका दिसता. तुमचो हांगाचो आमदार तोच भौशीक मंत्री PWD मिनिस्टर. विधानसभेन ताणें कितले फावट घोशणा केल्या की आपूण 24 वरां बेगीनूच उदक उपलब्ध करतलो, आनी तूं हांगा उदक ना म्हणटा तुमच्या मतदारसंघात. हें उदक जालें पिवपाचें, पूण खरो प्रश्न आसा की पिवपाक सुद्दां आतां पयलीं 24 तास उदक उपलब्ध आशिल्लें, आतां टायम टू टायम उदक येता. हो प्रश्न जालो उदक पिवपाचो. आनी जो व्हाळ येता इरिगेशना खातीर, इरिगेशनाचो व्हाळ येता तो आतां कितले वर्सां जाले बांदता, काम चालू आसा, काम चालू आतां. केन्ना काम सोंपतलें, केन्ना थंय बंधारे घालतले लोक, केन्ना शेती करतलो, हो विशय आसा. ते सरकारान बेगीच्या बेगीन हो इरिगेशनाचो प्रोजेक्ट आहा तो उणीर पर्यंत पावोवचो आनी लोकांक शेती करपाक प्राधान्य दिवचें अशें हांव मागतां. हांव सागर मुळवी, एक वेवसायीक, आनी गेलीं 7-8 वर्सां हांव पत्रकारितेन आसा. म्हणटकूर ह्यो ज्यो समस्या ज्यो आसा त्यो तुमकां आमचे सगळे लोक सांगतलेत. तर म्हाजो मुद्दो एक असो आसा की हांगासर मडकय मतदारसंघान वैयक्तीक पातळीचेर खूब काम जाता. म्हणजे प्रत्यक्षान वैयक्तीक जो कोण वयता, कोणाकी कितें काम आसता तें काम आमचो आमदार करता. ते मागीर शिक्षणाच्या बाबतीन आसूं, मागीर ते कोण बरो ना, कोणाक गरज आसा जाल्यार ते गजाली जाता. पूण म्हाका दिसता मूलभूत ज्यो गरजो आसा आमकां तेजेर चड लक्ष वचपाक जाय सरकाराचें. आनी जे जो पळय आमचो रिप्रेझेंटेटीव आसा तेणें तेजेर चड लक्ष दिवंक जाय. हांगासर प्रत्येक जाण वचून आपणाचें काम करून घेवप ही स्थिती आसपाक जायना. सांगपाचें म्हटल्यार आमचें मेडिकल म्हणजे हॉस्पिटल आसा हांगासरलें जें जवळ जवळ इंडस्ट्रियल इस्टेट येयल्ली तेन्ना जाल्लें. तर तेजी परिस्थिती सामकीच बिकट आसा. त्या हॉस्पिटलाक तर तुमी भायरसून पळयत जाल्यार थंय लोक दुयेंत जाल्ले लोक थंय रावपाची परिस्थिती आसा काय ना अशी
प्रत्यक्षान हें करचें पडटलें, पळोवचें पडटलें थंयसर. दुसरें हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक कोणूच वाली ना. मेळत तशे थंय लोक रावता, मेळत ते घडटा, खून चोरयो सगळ्यो हांगासर हे सायडीच्यान जातात. तेजेर सरकारान चड लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी डेवलॉपमेंटाच्या बाबतींत म्हणशी जाल्यार आमकां हांगासर एक मार्केट प्रोजेक्ट ना आमच्या मतदारसंघात. तर करंजाळ सारक्या, नागेशी सारक्या जाग्यार किंवा कुणय सारकिल्ल्या जाग्यार अशे मार्केट प्रोजेक्ट येवचे. दुर्बाट सारकिल्ल्या जाग्यार जंय भरपूर वेवसाय चलता, पूण एक मार्केट प्रोजेक्ट ना थंयसर, कॉमन टॉयलेट्स ना. तर ही फॅसिलिटी आमकां सरकाराच्यान आनी आमच्या आमदारान दिवची. हांव राजेश नायक, सोशल एक्टिविस्ट. तशें पळोवपाक गेल्यार आमच्या मडकय मतदारसंघात खुबश्यो समस्या अशी आहा की डेवलॉपमेंट तर कांयच ना. आनी दुसरे वतीन अशी समस्या आहा की हे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचेर, ह्या गांवच्या लोकांचेर, बहुजन लोकांचेर अन्यायीत जाल्लो आसा. हांव आतां कांय उदाहरण दिवनूच तें स्पश्ट करता. अन्याय कसो तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. 2002 तनुजा खून प्रकरण जाल्लें. खुनी कोण तो आजून पर्यंत ओपन जाल्लो ना. सस्पेक्ट म्हणून भितर उडयल्ले लोक तेवूय सुटले. तरी सुद्दां खुनी आतां सस्पेक्ट जर तर ते निर्दोश सुटले जाल्यार खुनी कोण हो प्रश्नचिन्ह आहा. आनी आजून पर्यंत तो खुनी कोण तो आजून जनतेक कळत ना. आमी त्या टायमार सोशल एक्टिविस्टाक भाग घेवपाक आमी तेन्नाच्यान सुरू केल्लें, ते आतां पर्यंत आमी तेंच करता. हो एक अन्याय आसा, खंय तर ओपन जावपाक जाय. आमी कितें करूं ना, आमी स्ट्रायक केले, आमी रॅलीज काडले, आमी आंदोलनां केलीं. आमकां संशय आहा, ह्या राजकारण्याचेरूच संशय आशिल्लो. आमकां तेन्ना सुद्दां एश्युरन्स दिल्लें की तुमी जर तर आमकां पुलिसांचेर विश्वास नाशिल्लो की त्या राजकारणी हितून इनवॉल्व आसा म्हणून आमी कितें केल्लें, आमी ही केस CBI सोंपयची म्हणून आमी डिमांड केल्लो, सरकारा कडेन डिमांड केल्लो. पर्रीकर तेन्ना CM आशिल्लो, तेन्ना आमचो आमदार तेन्ना मिनिस्ट्री आशिल्लो. डिमांड केलो की ही केस CBIक दिवची म्हणून. पूण आजू पर्यंत ती CBIक दिल्ली ना. तर आमकां भितरल्यान तेन्ना सुद्दां कशें कळ्ळें, आमकां तेन्ना कळ्ळें की CMक धमकी दिली गेली की जर तूं ही केस CBIक दिता जाल्यार आपूण तुजो सपोर्ट काडटा म्हणून. म्हणटकीर हो एक लोकां मुखार येवंक जाय. हेजोच अर्थ तेन्ना हो खून पोचयलो. आमी क्लियर कट जनता ओपनली, आतां खूब तेंप जाल्ल्या कारणान लोक सद्या ओगी आसा, पूण हें विसरो ना, ही गोश्ट विसरो ना. तर येणाऱ्या काळात ही केस CBI कडेन वचप ही अति म्हत्वाची आहा. खून पोचयलो कितें आनी खून केलो कितें तितकेच गुन्हेगार ठरता. तर आमची जनतेची हेंच मागणें आहा की ही केस आतां येणाऱ्या काळात जो इलेक्टेड येता, जो रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्ट जावन येतलो, तेजे कडेन सुद्दां आमची मागणी आसतली की ही केस CBI दिवची. आनी कोण राजकारणी इनवॉल्व आहा, कोण तितून इनवॉल्व आसा, ते लोकां मुखार, जनते मुखार येवचे. हे लोकांक हांगसर पळोवपाक गेल्यार ह्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट तर कांयच ना. आमी डिमांड केलो की मडकय नेवरा ब्रिज जावचो म्हणून. मडकय नेवरा ब्रिज जाल्यार खुबशे लोकांक फायदे आहा. इंधन कितलेशे लोकांचे गव्हर्मेंटाकूय तितूंतल्यान फायदो आसतलो. म्हणून आमी मडकय नेवरा ब्रिज जाय म्हणून कळकळीची विनंती करून इतली फोंडा तालुक्यात जितके पंचायती आहा तितले पंचायतीचे रेजोल्युशन दिल्लें आहा सरकाराक. इवन विधानसभेत सुद्दां रेजोल्युशन आहा की तो पूल जावचो म्हणून. मडकय इंडस्ट्री आहा, पूण कसली इंडस्ट्री आहा, चडशी पॉल्युशन इंडस्ट्री आहा. आजून पर्यंत मडकय इंडस्ट्री पॉल्युशनाचें नियंत्रण ना. अश्यो खुबश्यो समस्या आहात. तर आमी सगळ्यो समस्या आयज हांगसर काडची पडत. तुमचे कडेन वेळ आसपाना, आमचे कडेन वेळ आसपाना. कूळ मुणकाराचें जें एमेंडमेंट जालां तेंवूय आमकां घातक आहा. बहुजन समाजाक सामके रस्त्यार हाडपाची हो एक स्ट्रॅटजी. हांगा सगळी स्ट्रॅटजी करून वयर डिफेन्साक गेला. जो डिफेन्साक गेला तो केन्ना देशाचो हित करूं शकपाना हें हांव क्लियर जाहीर सांगता. कारण हें एमेंडमेंट आमच्या बहुजन लोकांक, सगळ्या लोकांक, आमच्या मडकयच्या लोकांक हें घातकूच आसा. हे अशे विशय आहा, हे हांव लोकां कडेन मागता, येणाऱ्या मतदारां कडेन मागता की हे विशय तुमी क्लियर कट विचार करचो हेचेर आनी कोणाक निवडून दिवचें आनी कोणाक हाडचो हो विचार करूनच आपलें मत घालचें. म्हजें नांव गणेश मोर्तो नायक. हांव अत्यंत गरीब कुटुंबांतलो शेतकरी कुटुंबांत जल्म घेतलेलो मनीस.
भाऊ साहेबान आमकां शिक्षण दिलें आनी तेजे खातीर आज मतदार राजा हो जो तुमी प्रुडंटान हें हाडला तेजे हांव मोठे हेणे तोखणाय करता. तेच बरोबर तुमचे आभार मानता की आमचे जे कितें गरीब समाजाचे जे कितें अंतकरणांतल्यान उमटलेले विचार आसा हे सगळे लोकां पर्यंत पावचे आनी ते लोकांनी तेजेर विचार करचो. हे खातीरच हांव म्हगेले जे विचार म्हणटा ते कोणें वायट वाटून घेवचे न्ही खंयचेच राजकारणांनी. तर चूक हे सगळे जाण सगळ्यां कडच्यान जाता मनीस धर्म आशिल्ल्या कारणान. ती चूक जर सुदारूंक जाता जाल्यार त्यो चुको तेणी कृपा करून सुदारच्यो. आज नामदेव सरान सांगल्या प्रमाणे की 90% लोक हांगचे जे मडकयचे गांवाचे हे शेतकरी वर्ग आनी भाऊ साहेब जो सगळ्यांत पयलो जो पक्ष स्थापन जालो तो ताणें मडकय गांवूच पसंत केलो. तो कित्याक तो देव जाण आशिल्लो आनी तेणें ज्यो ज्यो कितें सुरवात केल्यो त्यो आज बहुजन समाज हो ताट मानेन जगता. हेजो खुबशे लोकांक आज नकारार्थी हे मेळटा. तुमी आज ज्वलंत विशय पळयलो आसतलो की आमचो जे मडकयकारांचें जे देवूळ आसा ते देवळांत सशस्त्र पुलीस कोण तरी धाडटा आनी लोकांचो भावनेचो अनादार करतात. हेजें म्हाका खूब दुख्ख जाता. पयलीं जो उच्च वर्ग आशिल्लो तो अशें मानतालो की सगळो समाज आपले बरोबर आसचो आनी तेंचे सहकार्यानूच आपूण सगळें आपलें जीवन व्यतीत करतलो. अशें ते समाजाची जरी ते शिकलेले आशिल्ले तरी ते समाजाक एका सगळ्यांक सांबाळून घेवपाची ताकद आशिल्ली. आज म्हाका दिसता आमी चड शिकले आमचे सुशिक्षीत वर्ग तेजे कारणान तुमी आमकां नाका फक्त आमीच कितें करतले. आज फॉर एग्जाम्पल आज तुमी पेपरार वाचलां आसतलें देवूळ बंद करतले. लोकांचें न्ही हें आमचें. ही जी कितें भावना आसा ती उच्च वर्गान समजची की हें अशें न्ही. सगळ्यांक जेन्ना बरोबर घेवन वतले तेन्नाच सगळ्यांचें जिवय सुखमय जाता. आज पाकिस्तान सारको शेजारी राष्ट्र आमकां त्रास करता पूण सगळ्या लोकांक त्रास जाता न्ही भारतांतल्या. तसो शेजाऱ्यान जर त्रास केलो जाल्यार तूं सुखी रावूंक शकना. ही भावना सदांच आसची. ही गोश्ट सदांच लक्षांत दवरची. जर शेजारी सुखी जाल्यार आपूण सुखी. हें आमचें जें आज जें कितें चल्लां मडकय तें ही एकूच गोश्ट लक्षांत दवरची की सगळे लोक जर सुखी आनी सगळे लोक जर कितें मागतात तेंचेर बरे तरेन विचार करचो. राजकारणी लोकांनी हेजो गैर अर्थ घेवचो न्ही. कितें हांव जें कितें हें करता तें म्हाजें दुख्ख हांव बारीक समाजाचें तुमचे मुखार व्यक्त करता. कित्याक हांव एक सामको अत्यंत बारीक समाजांतलो मनीस जो उपाशी रावून शिक्षण घेतलो बँक अधिकारी जालो पण आज सुद्दां म्हाका ते दीस आठवता आनी ते धर्तेरच हांव चलतां. तेन्ना दुसरी गोश्ट एक म्हाका हें सांगन दिसता तुमकां की कायदे हे सगळ्याक आसतात. भाऊन जे कायदे केल्ले आतां कूळ कायद्या सारको एक कायदो जो आसा जो मडकयकारांक अत्यंत जिव्हाळ्याचो तो कायदो अचानक बदल्लो. कोणें सरकारान अचानक बदल्लो. खंयच्याच कुळान तांकां रिक्वेस्ट करूं नाशिल्लो की हो कायदो बाबा बदल आमकां तो झाचक आसा अशें खंयच्याच कुळान निवेदन दिवं नाशिल्लें. वेरेज आमी आतां देवस्थानाचो जेन्ना विशय मडकयकार घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन गेले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां हें दिलें की तुमी एकट्यान सांगलें म्हणून आपूण कायदो बदलचो ना. आपले सगळे गोंयांतल्या सगळ्या देवळांनी जर तो रिक्वेस्ट केलो जाल्यार आपूण बदलतलो. जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी कायदे एका सेकंडांत बदलूंक शकतात. जो निवेदन दिनासतना ते कायदे आतां आमचें जेन्ना हें जाता तेन्ना निवेदनाची तुमकां गरज आसा. तो फॉर एग्जाम्पल आतां माडाचेच घेयात तुमी. तण तो एका सेकंडान तण जालें माडाचें. आतां हे जे कांय कायदे आसात ते तुमी बदलूं शकतात आनी हो कायदो तुमच्यांनी जेन्ना लोकांची मागणी आसता तो बदलूं शकना. जी पोर्तुगीज जी राजवटींतले जे कायदे आसात ते गोंयांतल्यान नश्ट करात की उडयात. जो कायदो बरो आसा तो अवश्य दवरात. जो विरोध करतात जे जाग्यार तकल्यो फोडटात लोक जावं हे करतात तो कायदो तुमकां दवरून कितें फायदो आसा. हें राजकारण्यांनी आजच्या राजकारण्यांनी समजचें की लोक हो मतदार जरी राजा आसलो तो एका दिसा पुरतोच तुमी मानतात. मतदार राजा जो आसा तो सदांच राजाच उरचो
आणि तुमी तेजे सेवक म्हणून वागचे. गणेश बाब, तुवें पुर्तुगेज काळांतले कायदे बदलपाची मागणी केली,